हांगाच्यान खंय कसो मातशें येयलें जाल्यार सगळें भितर वयतलें आनी कांय एक्शन ना तुमकां. तुळशीदास पेडणेकर उलयता बागवाडा. ही जी एरिया आहा पळय ती पिगांव पंचायत वार्ड नंबर 6 बागवाडा. हे एरियान हें इतलें पाणी भरलां आनी हें वर्सान वर्स पावशिल्ल्या दिसांनी हें पाणी भरत आसता. तेन्ना हांगा एक 2-3 घरां आसात. त्या घरांच्या लोकांक येवंक वचपाक अजिबात चान्सूच नासता. कोण तरी तांकां असो येवन हेल्प करता, व्हडें घेवन जावं आनी कशें येवन. तेन्ना आमी हांवें पयलीं अशें सगळ्यांक सांगलें, मंत्र्यांक सांगलें, कोण हांगा मिटिंग घेवन येतात, मतां मागपाक येता ते आनी विधानसभेच्यो नाल्यार हेच्यो तेच्यो मिटिंगो घेतात, तांकां सगळ्यांक सांगलें आमी. फक्त हांगा एकूच जावंक जाय की हो रोड आसा तो रोड ह्या घरा पर्यंत पावपाक 150 मिटराचें अंतर आसा. तितलो तर तो रोड हायट दिवन जर तितलो करीत ना तर ह्या लोकांच्या घरांक हांगा येवपाक कसलीच कटकट जावची ना. बरो तांकां आदार जातलो. त्या खातीर हांव इतलेंच म्हणटा की सरकारान, गव्हर्मेंटान, आमच्या प्रमोद सावंतान, मुख्यमंत्र्यान हेचेर मातशें लक्ष घालून ही वर्सान वर्स ही परिस्थिती निर्माण जाता पळय ती तितली जावची ना. इतलेंच आमचें एक काम सरकारान करचें आतांच्या सरकारान. आनी हो आतां तुमी समज आमी हो व्हिडिओ व्हायरल करता तेन्ना तुमी प्रत्यक्ष येवन पळया. आमी तुमकां तो रोड खंयसून येवंक जाय आनी खंयसून 150 मिटर हांगा पावोंक जाय तें आमी तुमकां दाखयतले. तेन्ना एक उपकार करून ही आमची विनंती आसा की तुमी येवन हांगा केन्ना तरी, आमी आमच्या पंच मेंबराक सांगलेलें आसा, ह्यान पयलीं खूब जाणांक सांगलेलें आसा, पूण कोणी अशें जास्त अशें लक्ष घालूंक ना अजून भितर. तेन्नाय पळय हें घर हांगा पळय, हें तुळस तेंची बुडलेली आसा, संतोष पेडणेकराचें घर. ती आपली चिंतता केन्ना हें पाणी देंवतलें आनी आमी सकयल सरतलीं. तर अशी इतलीच ही गोश्ट आहा की सगळे आमच्या पंचायतीन ही व्हिडिओ पावतली. सरपंचाक सुद्दां आमी पयलीं सांगलेलें आसा. आमचे आतां सरपंच 1-2-3 जाले पण अजून कोणी प्रयत्न करूंक ना ह्या वर्साचे. आतां फुडेंय पळोवया कितें तुमी करतले काय ना करतले. तेन्ना आमची एक अशी विनंती आसली ती तुमी मान्य करून घेवची. बागवाड्याचो पंच मेंबर संदीप सालेवकर. आयज जेन्ना उदीक हांगा भितर सरले येयले पळय तेन्ना आमी सकाळ वचून पळयलें तेन्ना सगळ्या लोकांच्या घरांनी उदीक गेलें. तेन्ना आमी पयलीं म्हटल्यार आमी मामलेदाराक इन्फॉर्म केलें. मामलेदार ऑलरेडी म्हटल्यार हरवळ्या बिजी आसलो, थंय मातसो चड मोठो प्रॉब्लम जालो. तेन्ना तेणी कितें सांगलें म्हाका दिसता, म्हाका सांगलें की बाबा कितें आसा तें मातशें करून घे म्हणून. तेन्ना आमी मातशें कोणाक सगळ्या हें करून सगळे भुरगे एकी कडेन येवन थोड्यांक मातशें भायर काडलें आनी हे सगळ्यांचें हें केलें. आनी मागीर आमी आमचो मामलेदार हो आसा आमचो तलाटीक रिपोर्ट केलो. तलाटीन येवन मागीर सगळें इन्स्पेक्शन केलें. तशेंच आमचे मये मतदारसंघाचे आमदार आसले आमचो प्रवीण सर, ताकाय आमी इन्फॉर्मेशन दिलें. आनी मागीर आयज दनपारां एक 1:30 म्हटल्यार आमचो CM प्रमोद सावंत येयलो आनी तेन्ना तेणी सगळें विजीट केलें. पयल्या तेणी विचारलें म्हाका बाबा हेजेर कितें उपाय काय म्हणून, आमी कितें सोल्युशन करपाचें. आमी ताका सांगलें की रिटर्निंग वॉल आसा तो रिटर्निंग वॉल आमचो बांदपाक जावो म्हणून आमी तें इन्फॉर्मेशन केलें ताका. तर तेणी सांगलें आनी जें कितें कोणाचें लुकसाण भरपाय जालें पळय ती आमी सगळ्यांकूच मेळोवन दितले म्हणून तेणी आमकां सांगलें.